TCP कायद्याच्या कलम 16 बीत केल्ले दुरुस्ती आड NGO गोवा बचाव अभियान आणि गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेल्यात. ही दुरुस्ती रद्द करची तशीच गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन नियमावळीतल्या 6.1.1D नेमातली दुरुस्ती रद्द करची म्हणून याचिकादार मागतात. हे दुरुस्तीक लागून खासगी प्लॉट्स रिजनल प्लानात धुकलपाचे प्रकार जातले. केस टू केस बेजीस रूपांतरणाच्या अधिकारांचो गैरवापर जावं शकता. असल्या जमीन रूपांतराचो राज्याच्या उदरगतीचेर वाईट परिणाम जावं येता म्हूण दावो. हायकोर्टान केस 26 फेब्रुवाराक दवरल्या. सध्या बावटो दाखयल्ल्या सगळ्या प्रकल्पांचो फुडार मात हे याचिकेच्या निकालाचेर निंबून आसतलो. He has issued an order that all the approvals, provisional approvals granted under 16B by the Town and Country Planning Board and by the government, they will be subject to the final hearing of the petition. That means no third-party rights can be created. Normally what happens is they issue approvals, then they finalize them, then we have to make all those people parties in the petition. Now we don't have to do it. Okay. Because they are still provisional. But he has said that whatever decision the government takes ultimately will become subject to the petition, which he has fixed for hearing on 26th of February. काँग्रेसीनूय TCP कायदो दुरुस्तीचो विषय लावन धरला. कोर्टात हस्तक्षेप याचिका घालपाचो खंय विचार चल्ला. So this is the fraud on the people of Goa. मीटिंग तुका कंप्लीट जायनासतना मिनिट्स तयार करतात आणि प्रत्येक मीटिंग एजेंडा कंप्लीट करता आणि मीटिंग एडजॉर्न जाता. This is the complete fraud. It's complete illegalities that is happening in Goa. फक्त सुटकेस टू सुटकेस घेवपा खातीर गोंय आयज होलसेलान सेल जाता. आयज टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान दुकान उक्ती केलां. ते एडवर्टायज करता एप्लाय करा म्हणून कन्वर्शनाक. ऑर्चर्ड लँड आसा ती कन्वर्ट करपाक. सगळे कोर्टान हें नोंद जाल्लें आसा. आमी इंटरव्हेनिंग पिटिशन आमचें वयतलें. आमचे बाबत तुडियोन ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.